आयची सालसेताची अपडेट अशी आसा। फाल्यां 27 मायाचेर सकाळीं 11 वाजता मडगांव म्युनिसिपालिटीक नवो चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन निवडून हाडूंक इलेक्शनां जावचीं आसात। आयज नॉमिनेशन भरपाचो दीस आसलो आनी फक्त दोनूच काउन्सिलर उमेदवारांनी नॉमिनेशन फॉर्म भरली फॉर चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन पोस्टाक। गोवा फॉरवर्डाचो लिंडन पेरेरा हाणें चेअरपर्सनाच्या पोस्टाक नॉमिनेशन फॉर्म भरलें, जाल्यार काँग्रेस बॅक्ड ओ दिगंबर पॅनलाची नवी काउन्सिलर दिपाली सावल हाणें वायस चेअरपर्सनाचे नॉमिनेशन फॉर्म भरला। लिंडन पेरेरा नवो MMCचो चेअरपर्सन, जाल्यार दिपाली सावल MMCची नवी वायस चेअरपर्सन म्हूण हांची अनॅनिमसली इलेक्शन जालां। आतां फाल्यां तांचें ऑफिशियल डिक्लेरेशन जातलें। मडगांवचें SGDH होलसेल फिश मार्केट म्हयनोभर जालें बंद आसा, पूण होलसेल फिश ट्रेडर्स भायल्या गांवांसान नुस्तें घेवन येतात आनी तांकां मेवता थंयसर ते विकतात, जावं रस्त्याचेर जावं खंयच्या नाक्याचेर गाडयो आडयतात आनी लोकांक नुस्तें विकपाची ही आतां स्टायल जावन गेल्या। लोकांनी आतां SP सावथाक कंप्लेन केला आनी तांचेर एक्शन घे म्हटलां। कांय दीस फाटीं ते हावसिंग बोर्डान नुस्तें विकताले, जाल्यार कांय दीस फाटीं ते मडगांव रिंग रोडाचेर नुस्तें विकताले। सो हाचेर पुलिसांनी एक्शन घेवचें म्हूण लोकांनी मागलां। कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन हांणी काल साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टाफाक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स अश्यो जायत्यो वस्तू भेटयल्यो, जशे भाशेन PPE किट्स, सेफ्टी गगल्स, फेस शिल्ड्स, हँड ग्लोव्स, हेड कवर्स आनी हेर गरजेच्यो वस्तू। कोंकण रेल्वेन डॉक्टर दीपा जी मेडिकल सुपरिटेंडंट आसा ऑफ साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हिचे लागीं ह्यो सगळ्यो वस्तू भेटयल्यो। गोंयचो आदलो चीफ मिनिस्टर आनी बाणालेचो आमदार चचिरा आलेमाव कांय दिसां भितर कोलवा कोविड क्वारंटायन सेंटर ओपन करपाचो आसा विथ ऑल मेडिकल टीम एनी नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर। सालसेट भागांतल्यो आयच्यो कोविडाच्यो केसीस अश्यो आसात। सद्याक मारगांव आनी फातोर्डा 1580 केसीस आसात। कांसावली 560 आसात। बाली कुंकोळी 290 केसीस आसात। कुर्तोरी 484 केसीस आसात। लोतोली 492 जाल्यार नवेली 301 केसीस आसात। ही जाली सालसेताची आयची अपडेट।